हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वांक स्वागत आयची जपा टॉकांतू। आज आम्ही महामंत्राबद्दल ऐकूया। केलं उदाहरण देऊन सांगचे प्रयत्न करता असा। आम्ही अजूनपर्यंत मस्त आचार्य मुखांतरान तो मस्तपंत ऐकलं असा। महामंत्र म्हळ्यार कसले, ताजे उपयोग कशी असा, हे सगळे आम्ही ऐकले असा। आम्ही आज थोडेशे नवीन कसले ऐकूच प्रयत्न करूया। हे महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र म्हणजे असते ते कलियुगाचे महामंत्र म्हणून म्हणता असाची। कशी सत्युगान तू ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणत आशिल्ले, कित्याक म्हळ्यार तेन्ना नारायण भगवान आले, नारायण देवाले स्तुती करता आशिल्ले लोक आनी ताज्यान तागेल उद्धार जाता आशिल्लो। आतां हे कलियुगान तू सगळ्यान सरळ मंत्र दिलेलो आसा हरे कृष्ण महामंत्र। आतां हाजे एक फायदो कसो की म्हळ्यार हे बाकीचे कर्मकांडी खंयचे मंत्र आसा पळय, जावं देवी देवताल खंयचे मंत्र आसा पळय, तांगे ते मंत्रा की विंगड आसा। म्हळ्यार ते पुरा मंत्र आमी म्हणका जाल्यार मस्त काळजी घेवका पडटा। कित्याक की म्हळ्यार थोडे मंत्र असो उरताच की आमी एक पर्टिक्युलर टायमांत मात म्हणका अशें कंडिशन घालील उरता, ना जाल्यार ताजे अर्थ बदला अनर्थ जावचे शकता, ताजे फायद्याकीन ताचेर नुकसान जावचे शकता। मात्र हे महामंत्र एक असो मंत्र की ताका खंयचे रूल अशें म्हणना की अशी सकाळी म्हणका, जावं दादल्यान म्हणका, जावं बायल मनशान म्हणका, ना एज लिमीट ना, जाती पाती ना, कोणान म्हणयता। सांज चड धरून केन्ना उलोवचें शिकता ते चडान धरून मानतार पासून केन्ना म्हळ्यार जाता। अशी की एक हे एग्जाम्पल दिवपा जाल्यार आतां कशी एक फार्मर आसता, फार्मर तो सीड्स सो करता उरता, तो खंयचे रितीन घालता म्हळ्यार अशी वांकडे तिंकडे कशी घालता उरता, मात्र ते ग्रो जावन आपणे क्रॉप्स समज निट जाता कशें पळय। तशीच आमी हे महामंत्र बी खंयचे रितीन म्हळ्यार बी जाता। आतां एक एग्जाम्पल अशें आसा की देव म्हणटा की तुमी जर न्हिदून म्हगेलें नामस्मरण केल्यार हांव तुमगे बाजून येवन बसता, आनी तुमी जर बसून म्हगेलें नांव घेतल्यार हांव तुगे मुखार येवन येद्रा येवन राबता, आनी तुमी म्हगेलें नांव राबून जर घेतल्यार हांव तुमगेले मुखार येवन नाचता, आनी जर तुमी म्हगेलें नांव नांचून किर्तन करून मनान जर घेतल्यार हांव तुमगेले हृदयांत येवन बसता म्हणून। आतां ते आमचेचेर आसा की आमी खंयचे रितीन आमी देवालें नांव घेवका म्हणून। अशें कसले फोर्स कर न्ही देवान की अशी म्हणका तुमी, तशी न्हिदून म्हणचें ना, बसून म्हणचें ना, ना तशें केन्ना म्हणिल्लें ना। आतां एक नवीन वाडीक कोण आयिल्ली एक व्हंकल उरता, ती घरांत आयली तेन्ना तिगे कडच्यान थोडेशें चूक जाता। नवीन आयिल्ली उरता नवे तेन्ना ते चूक करची स्वाभावीक। तेन्ना म्हालगड कसो म्हणटाची, अरे ओ रबा ही नवीन आयिल्ली आसा, चूक जालें कसं जालें म्हूण ती फॉरगिव करताची। मात तिची बायल मनशी 10 वर्स जावन आपणे बी सेम मिस्टेक जर करता उरल्यार ऑब्वियसली म्हालगड कसं म्हणटाची, अयो इतलें वर्स तूं अजून पर्यंत शिकिल ना ही, इतलें सान मिस्टेक परत करता उरता। तशीच आमी आतां नवीन जर महामंत्र म्हणटा आसाची, नवीन शिकील आसा तेन्ना आमी खंयचे रितीन म्हळ्यार बी जाता। म्हळ्यार अशी न्हय की सकाळीं उठून म्हणका, जावं शास्त्रार प्रमाण म्हणका अशें म्हूण न्हय, खंयचे रितीन म्हळ्यार जाता। मात्र आमी एक म्हणटा नॉलेज घेताची, केन्ना आयकताची की अशें घेतल्यार बरें, आनी आयकून कळून बी आमी परत त्याचीच मिस्टेक जर केल्यार ते होकले वरी आमगेलो वस्त जाता। ताचे खातीर आमी प्रयत्न करता की आमी कितले चंद रितीन देवालें नांव घेवचें। देवालें नांव आनी देवान खंयचेंय अंतर ना, तशें करून आमी कितले चंद कोण म्हणचें जाता, कितले आमगेले उद्धारा खातीर म्हणचें। आमी हे महामंत्र आमी नांव घेतलें म्हूण घेवन भायल लोकां खातीर एक अशें म्हूण न्हय, आमगेलें स्वता प्युरिफिकेशन। आमी कितले जन्म दोन कितले पाप केलेलें आसा, आमी गोत्तूर न्हू गोतनाशी मस्त पाप केलेलें आसा। आतां ते पुरा पाप नाश करच्या देवान कितलो सरळ मंत्र दिलेलो आसा। तेन्ना आमी एक दिवसाक 24 तासांतले
एक 2 तास म्हणा 10 मिनिट म्हणा 15 मिनिट कितलो आमगेले शक्य आसा त्या प्रमाणे आमी केल्यार आमगेलें बरें. आनी इतले हे जन्मांत जर करना जाल्यार आमकां हे मनुश्य जन्म घेवन कांय उपयोग ना म्हणल्या वारीची. आतां विंगड जानवर म्हणा पशु पक्षी म्हणा तांकां कोणाक म्हणची तितली ताकद उरना, तांकां कॅपेबिलिटी ना. आमकां हे मनुश्य देह कसले दिलेलो आसा देवान नांव घेवचे खातीर का. आनीक कसं की म्हळ्यार आतां पळय स्कुला चेडू आसा एक चेल्लो आसा सान 2 म्हणा सुरवाती 2 एग्जामा प्रिपरेशन म्हळ्यार डे 1 टू लास्ट पासून तो एग्जामा प्रिपरेशन करता उरता, रेग्युलर क्लास अटेंड करता उरता. तेन्ना तागेले एक टीचर क्लास टीचर ऑल ऑफ अ सडन येवन तेगेले सरप्रायज एग्जाम जर घेतल्यार ताका एक डिफिकल्टी म्हणून जायना. म्हळ्यार तो केन्नाची रेडी उरता कित्याक म्हळ्यार ताणें प्रिपरेशन तशी केलेली आसा. तशीची आमी सान 2 देवाल नांवां उच्चारण केल्यार आमगेलो मृत्यू आमकां केन्ना येता म्हूण गोतना ते सरप्रायज टेस्टा वरी आमगे खातीर का. तेन्ना आमकां लायक वी आर ऑलवेज रेडी. कशी एक कोणाला एक व्यसन उरता ते एक म्हणटा घुस ना पडे कशी सोडची ना पडे तशी देवाल नांवां आमगे एक व्यसन जर घेतले वे ते लायफ लाँग आमकां याद उरता. आनी इन केस आमकां मृत्यू आयिल्लो तेन्ना म्हळ्यार मरण आयिल्लो तेन्ना सपोज आमकां होश उरना जावं म्हळ्यार आमकां ताकद तितलो उरना बा तेन्ना सुद्दां देव आमकां स्मरण करयता. श्रील प्रभुपाद इस्कॉनाचे फावंडर आचार्य अशी म्हणटा की आमी जर बिमार अवस्था म्हळ्यार आमगेले जर स्वास्थ्य जर सम बी ना आनी आमकां इच्छा बी उरना तेन्ना बी आमी जर हे हरे कृष्ण महामंत्र जर म्हणले वे ताजे कंपॅरिजन इतलें चंद कोन्न केलेलें आसा की कशी एक सिंहान आवाज काडचे कशी आजूबाजूचे प्राणी कशी धांवन वता पळय तशीच आमगेले आंगा भितर वयले आमगेले पूर्व जन्माचे सगळे पाप नाश जाता म्हणून की इतले चंद मंत्र आमकां दिलेलो आसा आमकां देह मेळिल्लो आसा तेन्ना आमी जावं तितले बरें करून हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे प्रयत्न करता. हरे कृष्ण.